आमच्या फामिलीनी सोयरीगत ओकण करूंक मानेवोन आग्नेल आमकां नमुनो हो 7व्या दिसाचो नोवेनाचो विशय. मानेवोन आग्नेल देखीवंत आनी शेगुणी गोराब्यान जल्मलो. ताच्या आवय बापायन आपलो गोराबो मोगाच्या, मैपासाच्या, बोगसोण्याच्या आनी एकामेकाक लेखपाच्या तत्वांनी श्रुंगायलो. हे सगळे गूण आग्नेलान भुरगो आसतनाच आपणायले. पाद्री जातूच फिरकोजांनी वावुरतना ताका जर किजिलां केस्तांवां करताले गोराबे मेळ्ळ्यार तो तांचे प्रश्न रोखडोच सुटावे करतालो. असो मानेवून आग्नेलान फामिलीन सोयरीगत गोट करूंक आमकां एक बरो नमुनो जाला. ह्या नोवेनान वांटो घेवया आनी पवित्र सोबेन तो 7 म्हूण बेगीनूच जाहीर परगटणी करूंक देवाक आमची मागणी उबारुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसाची किरीत इतेसावा परदेस आनी पियेदाद 25 वर्साच्या लग्ना वर्सा पासत देवाक दिनवासता आनी आशिर्वाद मागता. प्रेस्टन प्रियांका आनी पॉल्सिया डायस नुवे. दिनवासनेचे मीस जोवियानो सादिना कोर्ली. दिनवासता आनी फामिलीच्या एकवटा पासत मागता. रॉकी साब्रिना क्रिक केल्सी वेर्ना. ग्लेस्टन आनी मातिल्दा लग्ना दिसा देवाचे बेसांव मागता. कोसेसांव वाज सेरावली. डॉक्टर रुफिनो जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. बॉस्को मिनेझीस आनी फामील मिरामार. ब्रँडन हॉस्पिटलांत आसा. ताका ब्लड क्लॉट मेळ्ळा आनी थोडी टेस्ट करूंक सांगल्यांत. चड पिरीक आसा. ताचे पासत किरीत भाशेन मागुया. ताका देवान बेगीनूच ताची बेगवणी करूंक. यादनिकाक येवकार दिवंक सोगलीं उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी सर्वेस्पर
तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमचो विशय आसा मानेवंत आग्नेल कुटुंबांत सोंबून तिरावंक ना म्हणून. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां दर एकल्याक जेजूच्या राजकी यादनीक वर्गांत भाग मेळ्ळा. ह्याच खातीर ही जबाबदारी बरे भाशेन आमी वळखून घेवंक जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कायदो आसा. आमी सगळीं कुटुंबांत जल्मता आनी कुटुंबांत जियेता. दर एक कुटुंब एक मुलावी पवित्र सभा. कुटुंबांत एकामेकाचे संबंदान आमी जियेता. पोती पोतिनीचो संबंद, आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सवें संबंद, भुरग्यांचो आपल्या आवय बापूय सवें संबंद, कुटुंबांत सासूमाय सासूपाय व शेमाय शेपाय सवें संबंद. आयज नोवेनाच्या मिसांत आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. दर एक कुटुंब पवित्रायेन आनी मोगाच्या संबंदान जिवन जेजूचें मिसांव उर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बोल मागुया. बाबा भयणानो, सगळीं आमी एका कुटुंबान जल्मल्या आनी एका कुटुंबान जियेता. म्हज्या कुटुंबान हांवें देवाक जायत्या परबणी केला. संबंद दुसऱ्या कुटुंबाच्या वांगड्या लागीं बरे सांबाळल्यात. देवाक आर्गां दिवया. पूण केन्ना केन्नाय घोडी म्हजे ना समजिकायेक लागून, सुबेरबायेक लागून, ना बोगसण्याक लागून म्हजो कुटुंब देवाक मानवलोलो जावंक ना. आयचो विशय म्हाका आनी तुका सांगता, आमच्या कुटुंबांतले संबंद तिरावंक मान्यवंत पाद आग्नेल आमकां नमुनो. पूण ना म्हूण मान्यवंत पाद आग्नेलाक, ना म्हूण दुसऱ्या भागिवंतांक, ना म्हूण नाजरेताच्या पवित्र कुटुंबाक देख कशी घेवन आमच्या कुटुंबांक सारक्या मार्गार ना घातलेले खातीर ह्या वेळार देवाचे बोगसणे आमी मागुया. आनी कोणती बरीत खाडसाण म्हणुया. हांव पातकी सदपदवेदार देवा, आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुनी हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सदपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एक घोडी भर ओगीच रावया इश्टानो आनी दर एकल्याच्या आमच्या कुटुंबाक मान्यवंत पाद आग्नेलाचे विनवणेन देवाक उबारुया. सर्गीच्या बापा, तुजे विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुनियाद करून दवरलाय. संवसारांत जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगान आनी विद्येपणान वाडून
अशें सर्गी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपोत चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. भुरग्यानो, हांव सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकपाचो कायदो राखून दवरला. सर्वेस्पर भुरग्यां उद्देशीं बापायक मान दिता आनी आपल्या उतांचेर आवयची सत्या घट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयल्ल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आंग जियेतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समूट पाळटा. उतरांनी आनी कोडण्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर मजबूत करता आनी आवयचो श्राप तांची बुन्याद कोसळयता. तुज्या बापायच्या अदृश्टान दादोशी जावं नाकाय. तुज्या बापायचें अदृश्ट तुका भोवमान मेळयना. तुज्या बापायक तूं कसो मान दिताय ताचे वेल्यान तुका मानसुगी फावो जाता आनी ओकमानाक सांपडलोली आवय तिच्या भुरग्याचें अदृश्ट. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दुखय नाकाय. तो तकलेन सारको नासत जाल्यार लेगीत ताका मान दी. तूं मजबूत आनी भलायकेन बरो आसाय देखून ताची बेपर्वा करी नाका. कित्याक बापायक दाखयले दोळ्याचेर विसूर पडचो ना. तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. तो गिन्यानान वचूंक जाय जाल्यार फुड्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका बालाकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मैपास केन्नाच विसरून वेचना. आपल्या बापायक सोडटा तो देवाची निंदा करता. ताचे परस बरो न्हय. आनी आवयक पयस करता जाल्यार ताचेर देव श्रोन धाडटा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोळ दाकांचे वाले परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजी भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं.
स्वभाव सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवान शिवनांत तावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेज जाल्ल्या जेरुसल्यान तुज्या नातरां पुत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. स्वभाव सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. उद्गार आमच्या सोम्या जेजूचे आमी क्रिस्तांवचे खातीर आपुण जालो दुर्गूण. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पर तुमचे सवी आसू. तुका परमळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्साक पास्काचे परबेक जेरुसाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्साचो जाल्लो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसाल्याक गेली. आनी परबेच्या दीस सरले उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायन कोणोच नासलो भुरगो जेजू जेरुसाल्यात फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसाल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत सासऱ्या मदें बसून ताचें आयकून आनी ताका विचार करून आसलोलो तसो मेळ्ळो. ताच्या आयकताल्यांक तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठे अजाप दिसले. ताका तुय पळोवन ती अजाप जाली आनी तिच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवता. आनी ताणें ताका म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताय? तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसलेत. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी ताचे बराबर तो नाजारेताक गेलो आनी ताका खालती रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत बांदून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या इश्टानो, जायते फावटी आमचे फिरगोजेन गोरे कोणूय बरी भाशेन एक भुरगें देवाचें उतर परगोडटा आनी तूं ताका वळखो नाय जाल्यार तूं विचारताय ताका, बाय तूं कोणालें? समजुया तूं रस्तो क्रॉस करताय आनी मोटरां वेतेल्यान
तुका आड कोड जाता, कोण थोन्नाटो येता तुज्या हातीक दवरता आनी तुका दुसरे सायडीच्यान वत्ता, आनी तूं ताका वळखो नायस जाल्यार तूं विचारताय, बाबा तूं कोणालो? आमी समजोतांव जे बऱ्यो कोरल्यो आमच्या जिवितान आमी करतांव त्यो आमच्या फामिली कडल्यान आमी शिकून आयल्या. फामिलियारीस कॉन्सोर्सियो पाप सायब आदी आनी आतां बागिवोन जुआंव पावलू दुसऱ्याचो दाखलो फामिली बद्दल अशें म्हणटा, मनशा कुळाचो बोरवसो आनी मनशा कुळाचे बुनयाद खोरे फामिलीचेर दवरलेली आहा. आनी तूंय जाणा आनी हांवूय जाणा इश्टानो, फामिली जरी तर आमच्यो घट जायते बरेपण आमचे वरवीं देवाच्या राजा खातीर फावो जावं येता. फामिली जरी तर आमच्यो असोक्त जाल्यार जायते बरेपण देवाच्या राजा खातीर म्हजे आनी तुजे फामिली मदें वरवीं जे येवचें आसलें तें आडावन उरता. ताका लागून आयचो आमचो विशय म्हत्वाचो. मान्यवंत पाद आग्नेल आमच्या फामिलींतले संबंद तिरावंक एक नमुनो. हांव म्हणटालो सुरवातेक एके फामिलींत आमी जल्मल्याव, एके फामिलींत आमी जियेतांव. हिंगा आमी पाद आग्नेलाक मान दिवंक आयल्याव, उपरांत आमचे फामिलीन आमी वेतेल्याव. जरी तर खरेंच ताका आमी मान दितेल्याव जाल्यार आमच्या फामिलींतले संबंद आमी अदीक घट करूंक वावरूंक जाय. आनी हो आमचो नियाळ फुडें वचूंक न्हू एक खबर सांगता. जायतीं वर्सां फाटीं हांव एके फिरगोचेंत आसलो आनीक आयताराच्या दिसा कोण कॅतिकिस्ट येवंक नाशिल्ल्यान हांव भुरग्यांचे दोतोरीची क्लास घेतालो. आनी दोतोरीची क्लास घेता आसतना हांवें तांकां बऱ्या सामारियेकाराची वोपार शिकयली. आनी बऱ्या सामारियेकाराची वोपार सांगता ते भाशेन वचात, गरजेवंतांक आदार दियात म्हूण सांगलें. आनी बरोयात, ह्या सुमाना भितर कितल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुमी केल्या पळय त्यो. फुडल्या आयताराक हांव वाचतलों. दुसऱ्या आयताराक भुरग्यांनी आपले कादेन भरून हाडले बऱ्या कोरण्यांनी केलेल्यो जाल्यार हांव नोको. पूण एकल्या भुरग्याचे 10 वर्साचे भुरगे या एकल्या भुरग्याचे हांव पुस्तक वाचता आसतना तिगा एक लायन बरयलेली आसली. हांवें दिसपट्टी म्हज्या शेपाय बरोबर 1 वर सारलें. म्हजी कुरियोजिदाद मातशें वाडली, कित्याक हांव ताचे शेपायक बरो वळखतालो. हांव जाणा ताच्या शेपायन कोहे भाशेन ह्या भुरग्याचे आवयक कितले त्रास दिल्या पळय ते. आतां दुयेंत आसलो, कुवाडतातूच आसलो, आपल्या भायर सरोंक जायनासलें. आनी हांवें ताचे लागीं विचारलें, हें कितें तुवें बरयलां तें? आपल्या शेपाय बरोबर दिसपट्टी 1 वर सारलें म्हणटा तें. आनी तो भुरगो म्हाका म्हणूंक लागलो 10 वर्साचो, फादर तुवें सांगलेलें न्हय बरें कर म्हूण. हांव गेलो घरा वेतोगूच हांवें मामीक म्हटलें, थिंगा आसली ती कुजनान, कितें जावं हेल्प? फादरान सांगलां बरें कर आनी बरो धाड म्हूण, तुका कितें जावं हेल्प? आनी मामीन म्हाका सांगलें वच आनी शेपाय फुड्यान वच, तो ताची खबर घे, ताचे लागीं उलय. हांव जाणा म्हजे मामीक ताणें खूब त्रास केल्या. म्हाका ताच्या रुमान आतां वचोंक नाका आसलें, कित्याक वास मागतालो वखदाचो मुताचो. पूण मामीन सांगलें, हांव गेलो. शेपायन म्हाका जायतें सांगलें, जायतो वत उलयलो, काणयो सांगल्यो म्हाका. आनी निमणे दीस येता आसतना ह्या सुमानाचे ताणें म्हाका सांगलें, बाबा मातशें वच आनी मामीक सॉरी म्हटलां म्हणा तुज्या, तिका हांवें खूब दुखयल्या. आतां पळयात इश्टानो, हो आयचो विशय हे घडणेन जिवो जाता. आमच्या फामिलींतल्या वांगड्या सोबे आमचे संबंद थिरावंक पादिगारान पातकुरान सांगलें. तो भुरगो गेलो मामी लागीं विचारलें. मामीन आपल्याक त्रास केल्या, आडकोडी केल्या, जिवीत आपलें जोड केलां हें चिंती नासतना ताका वच आनी आपल्या सासूपाय मोगलेन ह्या ताच्या आवयच्या सासूपाय मोगले ह्या भुरग्याच्या शेपाय फुडें वेळ साड म्हूण सांगलो. आनी घडलें कितें? शेपायचें काळीज मोवाळलें आनी ह्या भुरग्या वरवीं ताणें
आपली सुने लागीं बोगसोणें मागलें. इश्टानो, ohले आमचे लागीं घडला, म्हज्या आनी तुज्याय कुटुंबान घडला. देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते पावटी म्हाका लागून म्हज्या कुटुंबाचे संबंद अदीक घट जावचे सुवातेर तुटोन गेल्या, बिगडोन गेल्यात. आनी आडकुडीचो फातर हांव म्हज्याच कुटुंबान जाला. ताका लागून आयची वाचपाक गरजेची जाता. पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. आतां सिराकाच्या पुस्तकाचो बरयणार एक जाणार. ताणें जायते अनुभवला आपल्या जिवितांत आनी दुसऱ्याच्या फायद्याक पडचे खातीर 51 आवेसवर तो बरोवन दवरता. जिविताच्या वेगवेगळ्या भागांचेर नियाळ. आनी आयचो नियाळ जावन हा सिराक चॅप्टर 3 कोहे भाशेन एका आवय बापायक आपल्या भुरग्यांनी मान दिवंक जाव पळयतो. आनी जरी तर हे परगटलोले देवाचें उतर आमच्या काळजाच्या पोड्ड्याचेर आमी सादयलां, आमकां गोमोर येतलें की जितलो एकलो भुरगो जावं चेडो जावं चेडूं आपल्या आवय बापायक मान दिता, तांणी कितें केलेलें, बरें कितें केलेलें वो नाका जालेलें कितें केलेलें तें मनान धरिनासतना देवाचो आशिर्वाद आपल्याचेर तिवो तर घेता. आनी जो कोण मान दिना एके भाशेन देवाची बेसांवां आपल्याचेर ओतपाची आडावन दवरता. टायम मेवता जाल्यार किरीत भाशेन तुमची आवय बापूय जिवी हा जाल्यार संवसारांत वाडलेल्यानो तरणाट्यानो भुरग्यानो वचात आनी सिराकाचो 3रो आवेसवर वाचात. गोमतेले म्हाका आनी तुका अनुभव 2000 मायज वर्सां फाटलो एका मनशाचो कोहो आयज पासून गरजेचो, म्हत्वाचो आनी फायद्याचो जाता. भाग्यवन पावलो न्हू 10 मानामेंटाचेर शिकवण दिता आसतना एफेसकारांक बरोवन अशें म्हणटा, सगळे मानामेंट आमकां सांगतात हे कोण नाकात, हे कोण नाकात, हे कोण नाकात, हे कोण नाकात, नॅगेटिव्हली बरयलेले आहा. एकूच मानामेंट, 4थो मानामेंट पॉझिटिव्हली बरयलेलो आहा, आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. पूण आवय बापाय न्हू फितां फुलोय नाकात. जरी तर आमकां मान जावो दुसऱ्याचो जाल्यार आमी दुसऱ्यांक मानान लेखूंक शिकूंक जाय. आयचें शुभ वर्तमान नाझारेताच्या पवित्र कुटुंबाच्या जिवितांतली एक घडणी. धर्माचे कायदे पाळूंक मनान दवरात इश्टानो, धर्माचे कायदे पाळूंक नाझारेताक थावन जेरुसल्याक भाग्यवन जुजे आंकुवार मारिया 12 वर्सांच्या जेजूक घेवन येता. आमी जायते फावटी समजता न्हू जॉग्राफी नोको पळय ती पालेस्तिनाची. नाझारेत म्हटल्यार हिंगा आक्षे आनी जेरुसलेम म्हटल्यार गोवा वेल्ल्या. ना 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 इश्टानो, जरी तर नाझारेत पेडण्या इतल्या पयस जाल्यार जेरुसलेम काणकोण इतल्या पयस. 3 दिसांची वाट. त्या टायमार एसी इनोवा नाहल्यो, एरोप्लेन नाहले, चलून वेचे पडटाले. आनी देवाचे धर्माचे कायदे पाळूंक नाझारेताक थावन जेरुसल्याक ती आयिल्ली. आतां तुय त्या टायमा वयल्या संस्कृती परवडे, त्या टायमा वयल्या चाली परवडे दादले एके सायडीच्यान वेताले, बायलो एके सायडीच्यान वेताल्यो, बायलो तोंबुनी हे सायडीक रावताल्यो, दादले सोंबुनी हे सायडीक रावताले. जेरुसल्याक जे धर्मा बाबतींत करचें आसलें तांणी केलें. आतां वेताना ती वाट आपली पोत्तून नाझारेताक चलता. 1 दिसाची वाट चल्ल्या उपरांत तांकां गोमून येता भाग्यवन जुजेक आनी आंकुवार मारी जेजू आमच्या बरोबर ना. कितें म्हणलें काय भाग्यवन जुजे अशी लाग मात्ताय तूं ताचे लागीं ताका पळोवंक जाय नाहलो. म्हणलें काय आंकुवार मारयेन तूं दादलो न्हू, तुवें ताचो सांबाळ करूंक जाय आसलो. अहें म्हणूंक ना इश्टानो. तांणी मानून घेतलें की आमच्या फामिलींत एक प्रश्न येयला. सांगातान एकामेकाच्या हातान हात घातलो आनी जेरुसल्याक गेली. आनी थंय तांच्या प्रश्नांक तांकां जाबाब मेवलो. आनी हे वाचप सोंपताले ह्या उतरांनी, जेजू तांचे बरोबर नाझारेताक गेलो, तांकां खालतो रावलो, देवाचो पूत जावन संवसारांत आपलो सांबाळ करतले आवय बापायक खालतो रावलो आनी जाणवायेन पिरायेन आनी देवाचे कृपेन वाडत गेलो.
ही नाजारेताच्या कुटुंबाची देख जरी तर दर एका फामिलीन घेतलेली न्हू आमकां आनी सेरमांव सांगपाची गरज नासली. तुमचे कुटुंबीक जिवीत जातलो आसलो एक व्हड धर्म परगटणेचो सेरमांव इश्टानो. आमी मान्यवंत पाद आग्नेलाक मान दिवंक आमी आयल्या. भाग्यवंत कुटुंबान जल्मलो. आवय ताची सिनफ्रोजा, बापूय ताचो मिंगेल, ताच्या भावंडांक आनी ताका तिणी पयली देवाची वळख दिली. ताच्या भावंडांक आनी ताका तांणी दुसऱ्यांक रेस्पेदान लेखूंक शिकयले. आनी जरी तर कोणूय सांगतात वळखताली ती तांकां मिंगेल आनी सिनफ्रोजाच्या घरांत पावलो जाल्यार तांकां अनुभव जातालो कसलो शांतीचो, समजीकायेचो. आनी ह्या घरांत देव बिरांत आसलोलो. आनी ताका लागून मान्यवंत पाद आग्नेल वाडलो ह्या कुटुंबान. देव आपोवणे ताका आयले आनी फुडाराक तो व्हडलो परगटणार जातलो. मागीर सेरमांव सांगतलो कोहे भाशेन कुटुंबा वरवीं देवाक आमी परगटूंक जाता पळय तें, कित्याक ताच्या कुटुंबान ताचे फामिलीन ताणें हें अनुभवलें. तर आयच्या दिसा न्हू ह्या म्हत्वाच्या आनी सगल्यांक आमकां लागू जातल्या जिवीत विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितांत. पयली सुवातेर आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तुमी सगलें दिता आसतना गोट्टा दियात, देव दिवंक विसर नाका. धर्माचे कायदे पाळूंक नाजारेताक तावन जेरुसल्याक भाग्यवंत जुझे आनी आंकवार मारिया जेजूक घेवन गेल्ली. फाल्यां गेल्ल्या 1 तारखेर नोव्हेंबराची आवय फिरगोजेत आसता. भुरगीं सुट्यांनी आसली. ऑल सेंट्स डे इगोज बोल्ली म्हजी. पूण सगलो वाडलोलो लोक भुरगीं मेजून 5 आसली. सगलें तुमच्या भुरग्यांक दिता आसतना आवय बापायनो देव तांकां विसर नाका. दुसरें म्हणटा पळय तें एप्रिशिएट करात तुमच्या भुरग्यांक. सदांच आमची आवय ती शेजारच्या भुरग्यांक पळयात काय बरी ती 99 पडल्या तुज्या भुरग्याक एग्जामीक, तो 1% कसो पडोंक ना हाचेर आमचे चड लोक एप्रिशिएट करा. आमी दुसऱ्या मुखार आमच्या भुरग्याची तोखणाय कोत्ता, वाखाणणी कोत्ता, पूण तुमच्या तोंडांतल्यान फकत क्रिटिसायज करिनाकात. तुमच्या भुरग्यांक एप्रिशिएट करात. आनी केन्नाय चिमटो काडा. आयज न्हू एक नवो कल्चर येयला. हो कल्चर म्हणटा पळय तो आमी करेक्ट करूंक सोदिना. रॉंग जाता तेन्ना करेक्ट करूंक सोदिना. आनी हितून घडटा कितें जाणाय तूं, हिंगा एक लायन आहा पळयात. हे भाशेन आमी वाडटा तेन्ना आमच्या वडिलांनी एक शीम घातलेली, बाबा हें बरें आनी हें वायट म्हूण. आयज जेन्ना आमी करेक्ट करिना, रॉंग कोत्ता आसतना तांकां सांगोना, ही शीम गेली. आनी मागीर आवय बापाय न्हू घरांत आसलेल्या दुसऱ्या वडिलां न्हू आवय म्हजो हात वयर काडटा. आमी जेन्ना करेक्ट करिना फाल्यां मागीर ही भुरगीं तोरणाटी जाली म्हणटकूच वायटाक घांस मारतात बरें म्हूण आनी बऱ्याचेर फोंट मारता वायट म्हूण. हिंगा हांव जबाबदारी न्हय काय एक वाडलोलो कहो. हिंगा आमी तुमी कुटुंबांत रावतली जबाबदारी न्हय. तर हिंगा मातशें जेन्ना आमची भुरगीं चुकतात, तोरणाटी चुकतात, करेक्ट कोण नासतना तांकां रावो नाका. सगलीं येतात आनी तुमकां सांगतात पळयात हें सारकें ना, हें कोत्ता तुमची भुरगीं. तुमकां आमच्या भुरग्यांची नोसाय जाल्यार सदांच हें म्हणो नाका. हें गरजेचें. भुरगीं आहा, तोरणाटी आहा, आवय बापायचो वालोर करात. 2 तारखेर नोव्हेंबराची आवयच म्हजी शिमितेर फुलांनी बोल्लेली, बातींनी बोल्लेली. लोक एकठांय जालोलो कितलो, पूण जिवी आसतना वालोर करुया. एकदम गरजेचें. मेल्या उपरांत मागीर आमी रडटा, पूण आसतना आमी मनशांचो वालोर करिना. पळय आमच्या कुटुंबान नो फॅमिली इज परफेक्ट. सगल्यांच्या कुटुंबान वयर सकला जाता. हांवें तुमकां ती घडणी सांगलेली. सासूपायन सुनेक त्रास केलेले, पूण सून रिवेंज घेयना. घडटा ते भाशेन हें मिटोवंक प्रयत्न करता. ताका लागून भुरग्यांनो वालोर करात. तुमच्या तरणाट्यानो वालोर करात. तुमच्या आवय बापायनो वाडलेल्यानो तुमची आवय बापूय आजून जिवी आहा जाल्यार धेंगशे घालिनाकात तांकां. जायत्यो नाक्षो जोरयल्या तांणी, जायते त्याग केल्या तुमकां वयर काडपाक. तुमी आयज घोडे कंप्युटरान एक्सपर्ट जायत तरणाट्यानो भुरग्यानो. तुमी घोडे जरी तर मोबायल तुमचे लागीं एंड्रॉयड ना जाल्यार आयफोन आसत,
तुमच्या आवय बापायक गोडे उजार करूंक गोमोना जाय, पूण तांचे लागीं जिविताचो अनुभव आहा. एंड देर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर एक्सपिरियन्स. आनी एक वस्त सांगोंक दिसता इश्टानो, ती म्हणटा ती पयलें घडोन आहलें. आमचे फामिलीन जें कितें घडटा न्हू तें आमी थिंगाच दवरताले. वी नेवर वॉश्ड आवर डर्टी लिनन इन पब्लीक. पूण आयज फामिलीनी कितें घडटा, भावां मदें कितें घडटा, आवय बापाय भुरग्यां मदें वाडलेलें कितें घडटा ना, वस्तूक लागून, प्रॉपर्टीक लागून, आनी कित्याक लागून आमी सवे माजार वचोन पोरगोट कोत्ता. घडटा काय आमचे फामिलींतूच रावन आमी हे सुटावे करूंक प्रश्न. पळय जेन्ना जेजूस सांडलो 12 वर्साचे पिरायेर, आंकवार मारयेन भाग्यवंत जुजेक ब्लेम करूंक ना, भाग्यवंत जुजेन आंकवार मारयेक ब्लेम करूंक ना. सांगातान ह्या प्रश्नांक फुडो केलो आनी प्रश्नांक सुटावो. इश्टानो, आमच्या फामिलीन जरी तर कितें सारकें ना थाऱ्यार घालुया. पादाग्नेल, मान्यवंत पादाग्नेल आमकां एक नमुनो हें करूं. आनी हिंगा म्हाका जाय त्यो शेमाय दिसतात. तुमी आवय बापायक जाय तो आदार दितात, भुरग्यांची वाड करूंक, फामिलीक सांबाळूंक तुमचे बसो देवाक आर्गां दितात. पूण एक चोत्राय दोरात. आवय बापूय न्हू किरीत भाशेन एक पर्टिक्युलर वे, एक किरीत भाशेन आपल्या भुरग्याक, आपले फामिलीक गोडे वाडोवंक सोदता. तुमी डॅडी बरो न्हू, तुका सांगलें कितें आहा तें सांगपाचें, मामी बरी न्हू, तो येतलो डॅडी मागतलो तुका. हे भाशेन भुरग्यांक आवय बापाय एगेन्स्ट घाली नाकात, दुसरे भाशेन घाली नाकात. म्हजी शेमाय आहली आनी ती एक उतर उजार कोत्ताली सदांच, मेथेर कुलेर हिसपा भायर जाय नाका. कित्याक जायते पावटी न्हू आवय बापायची किरीत वाट हा भुरग्यांक आपली दिवपाक, बरी वाट ती. आनी शेमाय हे वाटेन आवय बापायक सांगात दिवचे सुवातेर दुसरे भाशेन कोत्ता. पळयात, तुमी तुमच्या फामिलीनी जाय तें बरेपण कोत्ता आनी तुमच्या फामिलीनी केल्लें बरेपण समाजान दिसून येता. तुमचे पासो देवाक आर्गां दिता. आनी इल्लें करूंक जाता काय, दुबाविरेत करूंक जाता. थोड्याच वेळार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जो नाझारेताच्या पवित्र कुटुंबान जल्मल्लो तो आतां ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सायबा मान्यवंत पादाग्नेलाची देख घेवन, ताणें शिकयल्ली शिकोवण मनान धरून आनी नाझारेताच्या पवित्र कुटुंबाक आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमच्याय कुटुंबांतले जरी तर संबंद बिगडल्या ते थिरावंक तूं आमकां शिकय आनी आदार दी. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोठाय दी बापा. सासणीक मोगान एक जाल्ल्या गो बायलांच्या सांगाती जिविताचेर आशिर्वाद घाल आनी परम संस्काराच्या बळान लग्नीक जिविताची वाट चलोवंक तांकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोठाय दी बाबा. आयज आवय बापूय निस्वार्थी मोगान आपल्या भुरग्यां पासत जायते त्याग करतात. ह्या तांच्या निस्वार्थी मोगाचेर उपोट आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोठाय दी बाबा. बोगसणेन आसून आज कितलेच घोराबे तुटून पडल्यात. सगळ्या घोराब्यांनी बोगसणे दिवपाचें आनी घेवपाचें मन निर्माण कर म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोठाय दी बाबा. सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक खरो मान दिवंक, तांकां खालती रावून तांच्या कोश्ट्या त्यागांची बरी फळां तांकां सदांच चाखूंक दिवंक, तांच्या जिवितांत खरो संतोश दिवं म्हूण बापा लागीं मागुया.
कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घटाय दी बापा. सुत पदवीदार देवा बापा, ल्हानवीक मोनान आनी खालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोच्या भवा भुयणांनो, हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या रानाचे पवित्र सुवाच्या गावात सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमचीं कुटुंबां तुजे कृपेन आनी शांतीन भर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. गोयोशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रोचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो थारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताल्यान आमी गायता. Powiedz, 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 Dobaramco Sorwyspodu, Zurnari Sosa, Ola Tucia mój Bohan, Usorgi, Tuka Soj Soj, Sorgi Sora Cinavi, Eta Kaka Soj, Usorgi, बापा, खरोच तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासली कोराराचेर रोगत पातकांचे मोगसोने मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco gut porgotuja. Sofia Gesù tuce moronami soboromka, tuce punoci vodporami porgota, tucia elia kami odrekta. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नॅरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे येदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे स्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दोन रुतांक आनी सोड काडी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्व दोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांत आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुझे राय समकाय तुझी खोशी स्वर्गात तुझी संवसारांत आमचो दिसपतो ग्रास समकान आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तांडीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकृत कोर. देवाची शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकृत कोर. देवाची शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुबागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Masu
जेजू आमच्या काळजान आयला. तोच आमच्या कुटुंबाचो स्थापणार, सांबाळणार, तोगोयणार. ताणेंच आमकां कुटुंबाचेर जायती शिकवण दिल्या. आमचे दोळे धांपुया. ह्या जेजू सांगाताक बसून आमच्या कुटुंबा पासत दिन वाचुया आनी आमचो कुटुंब ताच्या हातान घालुया. उबे रावया. प्रार्थुया. प्रिथिवोन बापा, सर्गीचो उडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केली. तो दिता ते गोठायेन ह्या जिविताच्या हाल उपद्र्या मदें पवित्र कुटुंबाचे देखी पोरमणे जिवन स्वर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलां तें इनाम जोडूंक आनी सासणांक तुज्या मोहिमेवंत कुटुंबाचो सांगात भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसात. आयच्या मिसाचें येजमानपण चलयलें. आनीक देवाच्या उतराची पोरगोटणी केली आमचो फादर एडसन हाणें. फादर एडसन नागवा वेर्ना इगोर्जेचो पादवीकार. ताका आमी आमचे मदें येवकार दिता. आनीक आयची मिसाचें येजमानपण चलयलें आनी देवाचें उतर आमकां मोडून दिलें देखून फादर तुका देव बरें करूं. तशेंच आयज हांगा नागवा फेरगोजेची रोमार आयलोली आसा. तुमकां आमी आनी तशेंच सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता पिलाच्या दोंगरार आनी मानवत पाद आग्नेलाच्या पांयाशी. ताणें तुमकां जायत्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भरूं. कोलोन्यो. आमच्या सिमनारिस्टांक तांच्या शिकपाक आनी आकारणेच्या कामा खातीर आदार दिवंक कोणाकूय कुशी आसा जाल्यार आमचें बसस डेस्क ऑफिसान तुमच्यान थंय आसा. तुमच्यान तुमची देणगी दिवंक जाता. पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूचो म्युजियम कॉन्व्हेंटाच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणभव घेवचो. नायट विजील नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तारा दीस सांजे 9:30 वरांचेर ते सकाळीं 5 वरांचेर आसतलें. जाता तितल्यांनी तातूंत वांटो घेवचो. नायट विजील फाल्यां रातच्या 9:30 वरांचेर. तुमी सगल्यांनी येवचें. नोव्हेंबराचे 18 शुक्राराक सांजेच्या 4 वरांचेर मीस आमी पिडेस्तां खातीर भेटयता. त्या मिसार आमी सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक पवित्यालान मागतले आनी पिडेस्तां पासत खेरीत भाशेन मागतले. एक चोत्राय ह्या वर्साक पिडेस्ताचे पास आसचे नात. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसा जाल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनोती. तशेंच त्या दिसाक 5-15 वरांचे मीस आसचें ना. कोंकणी बायबल डायरी 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. भावा भयणो, पाद आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांक जिनसावार तरेनी देणी फावो जाल्यात. जायतीं जाण ताची परगोटणी करतात. आयज हांव तुमकां एक वाचता. मारिया डायस आल्दोनाथान बरयता. म्हज्या 21 वर्साच्या पुताक 2015 वर्सा आर्थ्रायटीस पिडा जाली. 7 वर्सां ताका पिडा आसली. ऑक्टोबरांत ह्या वर्साक तो सामको चड बरो ना जालो. हांवें मानवत आग्नेलाक मागणें केलें ताका तुज्या फेस्ता पयलो बरो कर म्हूण. आनी तो बरो जालो जाल्यार हांव सगल्यांक कोडीत करतली म्हणून. मानवत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां तो सामको बरो आसा. हांव मानवत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीन साताचो मान ताका फावो कर म्हूण मागता. असली जायतीं
आमचे अणभव आसात, जायती असली देणी आमकां फावो जाल्यात, देखून आयज मानवत आग्नेला वरवीं देवाची वाखाणणी करुया. तुमी आयज हांगा आयल्यात उपकार आठवूंक, तशेंच मानवत आग्नेलाक आल्ताराचो मान मागूंक, आनी तशेंच तुमची मागणी, तुमच्या कुटुंबाचे प्रश्न, तुमच्या कुटुंबान असलेली पिडा, तशेंच दुसऱ्याची पिडा घेवन जिनसावार तरेनी आमकां प्रश्न आसात. सायतिसान आमी वज्याच्या बाराकाल चेपतात, तरेतरेची ओशी, तरेतरेचे खुरीस आमी सगळे घेवन मानवत पागण्या लागल्याचे येवया आनी ताचे कडल्यान आमकां सुटावे करूंक आदार मागुया. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सॉरी. उपकार मेळोवंक मागणे. सर पोदेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता, आनी त्याच खातीर तुज्या विसून काडलेल्या सेवका उदेशी वचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेदूच्या अनंत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानवत आग्नेलाक भाग्योताचो मान मेळोवंक मागणे म्हजे फाटल्यान म्हणात. ओगोरीत काकुतीच्या देवा, अगोरीत काकुलतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानवत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मानवत पाद आग्नेल माग आमच्या पाशी बस. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. What